तितल्यार तांकां अजाप जालें. तांणी म्हळें कितें जालें सायबा, तूं पयलें 2 ग्लासांनी पियेतालो न्ही, आतां कितें एकाच ग्लासान तूं पियेताय, तुज्या इश्टाचो ग्लास खंय गेला? तितल्यार तो म्हणालो म्हज्या इश्टाचो ग्लास आनी म्हजो ग्लास हांव रेतेरी गेल्लो आनी रेतेरी गेल्या उपरांत सोरो सोडिचें म्हूण म्हाका मन जालें, देखून हांवें आतां सोरो सोडला. आतां हांवें म्हज्या इश्टाचो ग्लास मात्र हांवें पिवचो. अधिक मोगाच्या इश्ट इश्टिनीनो, भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तां दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर म्हजें वंदन, म्हजें प्रणाम आनी म्हज्या नामान हांव पाठयतां. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. हे मागण्याचे कार्यक्रम आमी सांतिसीम त्रिंदादीक मान करून आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एक गीत आमी गावया, दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां, H33 पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 H33. ये या सर्व मेळुया, एक जावन गावुया जेजूचे मधुर नांव, जेजूचे मधुर नांव. ये या सर्व मेळुया, एक जावन गावुया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. ये सर्व मेळुया, एक जावन गावुया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. भोव मंगळा सर्गेंचे बापा, आमी तुका काळजांत तावन अर्गांनी होगलाप दिता. जेजूचें सुमधुर नांव तुवें आमकां दिल्ल्या पासून सर्गी, संवसारी आनी पाताळी समिया जेजूच्या नांवाक हरी एक दिबी बागवा जाय आनी हरी एक जीब परगडी जाय तुज्या देवपाच्या महिमेक. जेजू जावन आसा सोमी म्हणून तुजी येवजण जाली. त्या येवजण प्रमाणे बापा सांतिसीम त्रिंदादीन दुसरो जण जावन आसलो तुज्या मोगाचो पूत, तुजे तावन उपजाल्लो पूत, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मरियमेच्या उदरी ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मलो. तो संपूर्ण देव तरी संपूर्ण मनीस जालो. गुलामाचें रूप घेवन, मनशा रूप घेवन, कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापा तुका तो विधेय जालो. तुज्या हातीन ताचो आत्मताने संपूर्ण तरान समर्पण दिलो आनी तुवें बापा ताका तिसऱ्या दिसा मरणांतलो जिवंत उठयलोय आनी तुज्या उजव्याक वचून, तुज्या उजव्या बसून सर्गींच्या सिंहासनाचेर सासनाच्या सासनाक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तो रासवडकी चलयता बापा. त्या समयान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां हरी एकल्यान तुवें आपणे दिलाय बापा. क्रिस्त हांव जावं, क्रिस्ता सारको जावं आनी ह्या संवसारांत बापा तुका मानता तसलें, तुका महिमा दिवचें तसलें तुजे येवजणे प्रमाणाचें जिवीत जिवंक बापा. तर दिव्य वाणी लायव्ह हे कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल. ही घडी, हो वेळ तुज्या हातान समर्पण दिता बापा. तुज्या आनाक आनी महिमेक बापा अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचें उतर वाचून नियाळ खर आमी हो वेळ करचीच आसतना बापा तूं आमच्या काळजांत उलय बापा. तुजो दैवीक संदेश आमकां दी बापा. तुज्या दैवीक संदेशांतय आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गुण कर. बंधड्यांत असल्या अंग सुटकाला पळय देवसराच्या खोटापणाच्या सक्तीन तावन संपूर्ण तरा निवार. देवसरा सैतानाक आमच्या जिवितांतले, आमच्या कुटुंबांतले, आमच्या घराण्यांतले, आमच्या जाग्यांतले, आमच्या व्यापार वैवाटांतले, आमच्या शेतापाण्यांतले धांवडय बापा. माटमंत्राची सकत, पितिसपणाची सकत, दुष्टकायची सकत, पाताळाची सकत आमच्या तान पयस कर बापा. आध्यात्मिक वाडवळ आमकां फोव कर. न्हयच एक साधारण क्रिस्ती जिवीत जिवे आमी जियेजय बगार पवित्र आत्म्यात अभिषिक्त जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी सक्तेन आमकां भर बापा. आमचें जिवीत तुका मानवाचें असलें एक जिवें खरें बलिदान तें जाय शंकर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें आसा तुमी? देवाचें उतर आयकूंक तयार आसात गी? तर आज म्हाका बगलें तुमचे सांगाता नियाळ करूंक हांवें उक्तो करीचें एफएस घरां बरयलें पत्र. पयत पुस्तकांत सांत पावलाच्या पत्रा पैकी एफएस घरां बरयलें पत्र भोव अपुर्वेचें न्ही गे. आनी तातूंत आमकां आसा एफएस घरां बरयलें पत्र आवस्वर 6 chapter 6 verse 10. Please open your holy Bible. Take letter to the Ephesians. This letter is written by Saint Paul to the Ephesians, chapter 6 verse 10 onwards. हांव 18व्या वळी पर्यंत तुमकां नियाळाक दितां.
chapter 6 verses 10 to 18 is for our reflection. I shall not read it because you can read your holy Bible there. थोडे संगती हांव तुमकां सांगता. पयलें 10वी वळ अशें म्हणटा, निमाण एक उतर सम्या सवें रावन तुमी बळवून जायचे. निमाण एक उतर सम्या सवें रावन तुमी बळवून जायचे. म्हाका जेन्ना म्हाका उगडास आयलो, एकलो सांजेर बसून सोरो पियेतालो आनी एकलोच ताणें बसून सोरो पिवचे जाल्यार 2 ग्लास दवरचे. मुखल्यान एक ग्लास, फाटल्यान एक ग्लास, 2 ग्लास सोरो दवर न्हू, ताणें पिवचे. एक फावटी ह्या ग्लासांतले पिवचे, एक फावटी त्या ग्लासांतले पिवचे. कोणाक अजाप जालें आनी म्हळें तूं कसोय सोरो पियेताय, सोरो पिवचो बरो न्ही, आनी तूं पियेताय जाल्यार 2 ग्लासांनी कित्याक पियेताय सायबा म्हणल्यार. तो म्हणलो, सी म्हज्या इश्टाचो उगडास म्हाका वचना, म्हजो इश्ट मेलो. जीव आसतना तो आनी हांव सांगाता सोरो पियेतल्या. म्हज्या इश्टान म्हाका सोरो पिवची संवय केल्ली आनी ताणें मरतना म्हणलें, मेल्या उपरांत म्हजो उगडास दवर आनी म्हाका मात म्हजो ग्लास जायचे. देखून म्हज्या इश्टाचो ग्लास हांवें दवरचो आनी म्हजो ग्लासय दवरचो आनी इश्टाचो ग्लासय ताच्या नांवान हांवें पिवचो आनी म्हज्या ग्लासान ते हांवें पिवचें. बारी बरें अशें तो पियेतालो. सबार दीस गेले, सबार म्हयने गेले. एक फावटी तेणें पाशार जाता आसतना ताच्या सांगात्यांनी पळयलें, वो आतां एकच ग्लासांतलो पियेता. अरे, तितल्यार तांकां अजाप जालें. ताणें म्हळें, कितें जालें सायबा, तूं पयलें 2 ग्लासांनी पियेतालो न्ही, आतां कित्याक एकाच ग्लासान तूं पियेताय, तुज्या इश्टाचो ग्लास खंय गेला? तितल्यार तो म्हणलो, म्हज्या इश्टाचो ग्लास आनी म्हजो ग्लास, सी हांव रेतेरी गेल्लो आनी रेतेरी गेल्या उपरांत सोरो सोडिचें म्हूण म्हाका मन जालें. देखून हांवें आतां सोरो सोडला. आतां हांवें म्हज्या इश्टाचो ग्लास मात्र हांवें पिवचो. म्हाका न्हू सांत पावल आमकां म्हणटा, निमाणें एक उतर. निमाणें उतर म्हळ्यार भोव गरजेचें उतर, भोव म्हत्वाचें उतर. म्हाका न्हू आमी खरें क्रिस्तांव जायचे जाल्यार हीं उतरां भोव 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 म्हत्वाचीं, भोव म्हत्वाचीं. निमाणें एक उतर, सोम्या थंय रावन तुमी बळवून जायचे. कित्याक? म्हाका न्हू सबार जाणांचे कश्ट संकश्ट थोडे फावटी कुडीचे न्ही, संवसाराचे न्ही, पयशे आस्तबदिकाचे न्ही, तांकां तांचे इश्टागतीचे समस्ये. कित्याक बेजार भोंवताय? ना, म्हज्या इश्टान म्हजें नांव पाड केलें, म्हज्या इश्टिणीन म्हजें नांव पाड केलें, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यानीच म्हाका नेगार केलो, ताणें दुखयलें आनी दुखयलें, आनी थोड्यांनी ताणें पाड केलें म्हाका, आनी पाड केलें, ताणें घात केलो, ताणें म्हाका बुलयलें आनी म्हाका बुलयलें, हांव फसोवन पडलो, ताणें म्हाका फटयलें. म्हाका न्हू सांत पावल म्हणटा, निमाणें एक उतर, सोम्या थंय रावन तुमी बळवंत जायचें. हा, म्हाका न्हू आमची नीज इश्टागात, सासणाची इश्टागात आमचो सोमी जेजू क्रिस्त एक उडास दवरचे. सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या सासणाचो इश्ट जाल्ल्या वेळार आमचें जिवीत खरेपणी क्रिस्तांव जाता, नाजाल्यार जायना. म्हाका न्हू सबार समिक्षांनी दिल्लो विवर जावन आसा. हांव खंयची समिक्षा म्हूण सांगना, तुमी साहित्य समिक्षांनी वाचलां केलां. एक मनीस एक अपुरबायेचें जिवीत जिये जाल्यार, संतोशाचें आनंदाचें जिवीत जिये जाल्यार, लांब अवकवांस आसत जाल्यार, बऱ्या भलायकेंत आसत जाय जाल्यार, एक बरो व्यक्ती जाय जाल्यार ताका जाय जाय बरे खरे संबंद. खंयची मनजात आसा पळय, ती जल्म न्हू एका हप्त्यान, 2 हप्त्यान, 3 हप्त्यान, चड म्हळ्यार 1 म्हयन्यान, ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ती मनजात तिचे इतल्या जिवन शकता. माजराचें पील जावंक पुरो, एका पेट्याचें पील जावंक पुरो, वागाचें पील जावंक पुरो, या एका मेरवाचें, जिंकेचें पील जावंक पुरो. तें वाडटा घडये भितर. पूण मनीस, मनशाचें भुरगें 1 दीस 2 दीस न्ही, 1 म्हयने 2 म्हयने न्ही, 1 वर्स 2 वर्स न्ही, कितले वर्सां गेल्यार ताका आवयची गरज आसा, ताका बापायची गरज आसा, ताका भाव भयणीची गरज आसा, ताका समाजाची गरज आसा. लगभग एक 18 वर्सां आसा पर्यंत एका मनशाच्या भुरग्याक आमी म्हणटा मायनर, 18 वर्सां उपरांत मात्र तो भुरगो संपूर्ण तरान एक मनीस, एक दादलो या एक स्त्री. देखून एका भुरग्याक कितलेंय खावंक जेवंक दिया पावना. ताका कितें जायचें? मोग जायचें, ताका कितें जायचें? आरावन धरी जाय, ताका कितें जायचें? उमेद जायचें, ताका कितें म्हणचें? बाळा, भांगारा, राया, म्हज्या जिविताच्या फुडारा, नेकेत्रा म्हूण सांगून फाटींबो दिवन त्या भुरग्याक वाडयचें. ते देवाची ती मांडवळ मनशांक एक समाज जिवी जावन देवान रचला. समाजाची जिवी जावन, समाजेन जियेचें, मोग जायचें, जतन जायचें, पाठिंबो जायचें, मोगाची वेंग जायचें, नाजाल्यार एक भुरगो संपूर्ण तरान वाडना. देखून भुरगें वाडटा आसतना तांकां कितें जाता? एका भुरग्याक म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजो भाव, म्हज्या बापल्याची भुरगीं, म्हज्या मावळ्याची भुरगीं,
आनी इस्काला वयता आसतना म्हजे क्लासमेट्स, म्हजी शेजारची, म्हज्या गांवची, म्हज्या देशाची, म्हज्या जातीची, म्हज्या धर्माची असले सगळें म्हाका जेन्ना मतींत आसता, हे थोडे फावटी म्हाका जेन्ना आमचें एक हातेर बळवंत हातेर जावच्या बदलाक आमची एक अस्कतकाय जावंक साध्य आसा. सबार जाणांच्या जिवितांत म्हाका जेन्ना ही एक अस्कतकाय जाता. 17 वर्सां उतरून 18 वर्सां लागली म्हळ्यार एक वाडवळ जडच्या मनीस कुडीन एक वयस्क जाता. ही इज एन एडल्ट. बट तुवें आनी हांवें आध्यात्मीक रितीन सयत वाडावळ जोडी जाय. म्हाका जेन्ना आमी बसार पळयन करता जाल्यार उडपी तावन मँगलोर पर्यंत वाटेर आमकां जायते जाण मेळोंक पुरो. उडपीन थोडे सोडटात, उद्यावार थोडे सोडटात, काडपाडी थोडे देंवतात आनी थोडे सोडटात, कापून पडबिद्री, मुलकी, सुरतकाल सोडतात देंवतात. पूण म्हाका न्हू आमी ते सडले देंवले म्हण आमी सोडोंक या देंवोंक जायना. म्हजें गाम्यस्थान मांगलोर जाल्यार हांवें मांगलोरूच हांपान काडटा जाल्यार हांपान काडटा देवाचें स्टेट बँक ऑफ इंडिया जाल्यार स्टेट बँकच देवाचें. म्हज्या जिवितांत म्हजो ध्येय, म्हजें गाम्यस्थान कितें? म्हाका जेन्ना पवित्र पुस्तक म्हाका तुका सांगता, तुजो शेवट जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त, तुजो शेवट जावन आसा सस्नीक जिवीत, तुजें शेवट जावन आसा सर्गींचें राज. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना आवय बापूय भाव भयणी इश्ट मंत्रां ह्या थोडे फावटी तरणाटे प्रायर म्हाका जेन्ना ते स्वाभावीक जावन आसा तूं मागार पडटाय. तें स्वाभावीक जावन आसा. खंय तरी कितें तरी सोडवणें जाता, तूं कोणाचें सोरता या कोणी तुजें सोरता, कोण तुका अन्याय करता या तुजे आनी कोणी अन्याय करता, कोणी तुजो फायदो जोडटा, लैंगीक रितीन संबंद जोडटा. पूण म्हाका जेन्ना ते सगळे संबंदा वयर जैत वन मुखार वचोंक म्हाका जेन्ना शिकलोय तुज्या जिवितांत जैत वन जाता, नाजाल्यार जायना. त्या जाल्यार म्हाका उडास येवचो. पोरण्या तस्तामेंतांत एलिशा प्रवादी गेल्ल्या वेळार एका गांवांत गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका विधव स्त्री खावंक जेवंक दिता आनी त्या स्त्रियेच्या घरांत तो रावता. पूण उपरांत त्या विधव स्त्रिये काणयेन तो ताच्या सांगाता वचना. एलिया प्रवादीच असो तो थंयसर जारेप्ता गेल्ल्या वेळार जारेप्ताच्या विधव स्त्रियेन ताका जायते दीस रावोंक दिलें, खावंक जेवंक दिलें. पूण उपरांत विधव स्त्रिये काणयेन वचना. तो जेन्ना फाटीं आयलो प्रभात करूंक, परतून पावस येतलो, 3.5 वर्सां नातलो पावस येतलो म्हण सांगता आसतना ताच्या सांगता बायल नातली. म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितांत गरजे पयले संबंद आमी जोड घेवंक नजो, जोड गेल्ले संबंद आमी कितें करूं नजो, आमी चिडकोन रावंक नजो. थोडे म्हणटात पळय पांक चिडकाल्या बरें चिडकाता म्हणजे कोणूच म्हाका जेन्ना चिडकोंक सोडूं नजो. देखून मुंदरसून सांग पावलो कितें म्हणटा, ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जावं दी. देंवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें खवच तुमी नेसत जाय. म्हाका जेन्ना कोणी एक झुजाक वेता जाल्यार आमचे भारत देश पाकिस्तान सांगात झुजा वेता जाल्यार कितें आमचे लागीं टँक्स, मिसायल्स, आमचे लागीं रॉकेटां, विमानां आनी तारवां आनी कितें जाय तितले बॉम्ब तें सगळें आसा जाय. मात न्ही सोजेर वेता आसतना म्हाका जेन्ना सोजेरांनी कितें करूंक आसा, बरें हेल्मेट घालूंक आसा, हाता बावळ्यांक सगळें खावाची घालूंक आसा, हरद्याची खावाची, पेंगटाची खावाची आनी पांयांचे खावाची, ते मोचे सगळे घालूंक आसात. सांग पावल म्हणटा आमचें क्रिस्तांव जिवीत म्हाका जेन्ना एक झुजू आनी तें झुजाची जाल्यार आमच्या लागीं आसा जंय तें नेसाण आनी ती हातेरां. आमच्या माथ्यार आसा जंय बाच्यावेचें शिरास्त्राण तुगे हेल्मेट जाय जंय. बादशावे म्हळ्यार शिरास्त्राण. तुज्या पेंगटाक आसा जंय साताचो कामार बांद, हरद्याक जाय जंय नीत जाय जंय तुज्या हद्या कावाची. सुवार्ता परगटोवंक तुका आसची ती उमेद जमरो काजारी जिवितांत वचून मिसांव गांवांनी वचून सुवार्ता परगट करची न्ही. तुजे शेज समारांत, तुज्या घरांत, तुज्या कुटुंबा भितर जाय जंय तुज्या पांयांचे मोचे आनी भावार्थाची ढाल घेया. आमी झुजचे की पयलें मोगा जेन्ना आपणाकच कितें करी जाय, आपणाकच बचाव करी जाय तें ढाल एक रावंड आसा अशें. म्हळ्यार आमी मिसायल तयार करना आमच्या दुस्माना धडच्या पयलें थाने मिसायल धडलें जाल्यार तें मिसायल हांगासर फुटान अशें आनी फुटल्यार आमकां बाधक जायना अशें आमच्या लागीं आसा थंय ढाल. त्या दळा दुस्मानाची उज्या भले तुमी पालवोंक शकतल्यात आनी तुमच्या हातांत आसा जंय तालवार, हा देवाच्या उतरांची तालवार. आतां म्हाका जेन्ना सांग पावल आमकां बरें करून विवसिता, आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही, आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही, अंतराळा वयल्या अधिकारांनी आधिपत्या विरोध, अहंकारी संवसाराच्या राज्यत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. आमचें झूज म्हाका जेन्ना मनशां विरोध न्ही, मनीस आमचे दुस्मान न्ही. बगर आमच्या भितर आसल्या त्या अंतराळा वयर, आमच्या भितर आसच्या त्या आकाशाचेर म्हाका जेन्ना अंधकारी संवसार आसा, उजवाडाचो संवसार आसा.
आमचे भितर एक संसार आसा गो तसो भायर पळया कशें आकाशाचेर नखेत्रां सूर्य चंद्र आसा आनी विशेष आकाश आसा असंख्यात नखेत्रां आसा तशें आमचे भितर मगजे न्हू परजळीक नखेत्रां आसात अंधकारी संवसारी आसात नखेत्रां म्हळ्यार कितें आमच्या म्हज्या तुज्या भितर आसा हे देवाचें उतर सांता भक्तांची जिणी आमचो कोंताचो तेर्स मरियमायेचें भक्तीपण आमचो शुक्राराचो एक दिंबेर पडोन हात वयर करून पांच नामान म्हणचे आमी करची ती कुर्सा वाट आमी करचें तें पवित्र पुस्तकाचें वाचप हें सगळें निरंतरी मोगाचें न्हू पवित्र आत्मा त्या मुखांतर आमकां तो मार्गदर्शन दिता आनी एक अंधकारी संवसाराची सकत निरंतरी आमचेर प्रभाव घालता ही सगळी सकत खंय येता आमच्या इश्टा मात्र मुखांतर मोगाच्यान आमी जल्मातना पवित्र पुस्तक घेवन येवना आमी जल्मातना कांय भक्तीपण घेवन येवना आमी जल्मातना भावार्थ घेवन येवना पूण वाडटा आसतना आमकां भावार्थ कोणा तावन मेळटा आवय तावन बापाय तावन भावान तावन भयण्यान तावन आमच्या इश्टा इश्टिने तावन आमच्या गुरून तावन पाद्रापान तावन शिश्टान तावन मास्टरान तावन हे निरंतरी आमचेर प्रभाव घालता आनी हो बरो प्रभाव आमचेर पडा जाय पूण मोगाच्यान आमी आंगडे गेल्यार कोंगण्याचें सामान काडून घेवन येजय पूण कोंगण्या लागीं काजर जावंक जायना कोंगण्याच्या घरा रावंक जायना देखून मोगाच्यान ह्या संबंधांक आमी चिडकोन रावंक जायना तेंच म्हणटा संपावल आमचे झूज मनशा विरोध न्ही कोणें आमकां दुखयलें आमी भोगसूं शिका जाय कोणें आमकां बरें दिलें आमी तें स्विकार करून शिका जाय बरेंपण देवाचें कोंगड्या मुखांतर येवंक बरो हिंदुआ मुखांतर मुस्लिमा मुखांतर खंयच्याय धर्मा मुखांतर येवंक बरो ल्हान भुरग्यां मुखांतर येवंक बरो पाद्रमा मुखांतर येवंक बरो तें आमी स्विकार करचें आनी त्या प्रमाणे मोगाचें आमचें जिवीत जियोवचें खंयच्याय संबंधांक लेखावर थंय चिडकोन रावचें न्ही आमी वाडटा आसतना भुरगीं पळया तरणाट्या प्रायर तांकां इश्ट इश्टिणी म्हळ्यार बारीक न्ही गे तांकां इश्टां सांगात सज्जीचे कित्याक बारीक कशी जाता गमतां करूंक गो कित्याक भुरगीं सांगाता मेळटना बरीं भुरगीं जाल्यार खंयचें सायन्सान शिकल्यार बरें खंयचो पाठ शिकल्यार बरें खंयचो फुडार केल्यार बरो भुरगीं बरीं उलयतात आनी थोडीं भुरगीं बिडी सिगरेट ओडूंक नाका जाल्लें पळोवंक पर्नाग्राफी पळोवंक नाका जाल्लें वचडें पळोवंक ह्या वचून आवय बापायचे पयशे स्वर्ण खंय हॉटला वचून नाका जाल्लो सोरो पिवंक बिडी सिगरेट ओडूंक नाका जाल्लीं कामां करूंक कितेंय शिकयतात आनी थोडीं जाणां थंयच चिडकोन रावतात थोड्यांचे काळीज फापसता तरणाटपणांत त्या चेड्यान म्हाका तशें केलें ह्या चेड्यान म्हाका अशें केलें ना मोगाचें न्हू आमी आमचे संबंद बऱ्या तरान घडसूं शिका जाय खंयचोच संबंद ह्या संवसारांत शाश्वत न्ही खंयचोच संबंद ह्या संवसारांत शाश्वत न्ही मोगाचें न्हू देवा तावन आयिल्ले आमी देवा लागीं फाटीं वचूंक आसा आनी विशेश जावन काजर जाता आसतना घोवान आनी बायलेन एकामेका कितें करूंक आसा एकामेका आंगवण करूंक आसा एकामेका बसवणी करूंक आसा कितें सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुजो मोग करतली तुजो मोग करतलो तुका मानान लेखतलो आनी तुका विश्वासी रावतलो ताचो अर्थ कितें सुखान तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका पती करून घेतली ह्या पतीन करून घेतलो म्हळ्यार संवसारांत कितले जण आसा तांकां सगळ्यांत चड ह्या पतीनी चवें ह्या पती सांगता एक नवें कुटुंबाची जिवीत जिवंक आसा आनी तें येता आसतना तुज्या पयल्या इश्टा इश्टिनीक सगळ्यांत तुवें सोडूंक आसा म्हळ्यार तांची वळख ना म्हणल्यार बरी करचें न्ही पयलें तुज्या जिवितांत पती या पतीन ताचो अर्थ न्ही देवाक सोडचें तुज्या जिवितांत देव सदांच आसत जाल्यार तो देव सदांच तुका पती तें पतीनी तें विश्वासी रावंक आनी तुका भुरगीं जाताना त्या भुरग्यान तें विश्वासी रावंक निरंतरी तुका प्रेरण दिता तुजो सासणीक पती देव जावन आसा हालेलुया तुजो सासणीक पतीन देव जावन आसा ताचे सवय तुवें सासणाक एकवटोंक आसा संवसारी संबंद देवान आमकां दिवचें जावन आसा एक बडी काजर जाल्या उपरांत मोगाचें नांव जाता तितलें भायल्यान तावन पयस रावंक अलग रावंक भायर वचो जाय कामां वचो जाय समाज सेवा करी जाय पूण घरा ये जाय घर तुजें काजर जाला हितून एक पाद्राप जालाय सिस्टर जालाय तुजे कम्युनिटी तुजे सभा ताचे थंय फाटी जाय आनी अशें मोगाचें ह्या संवसारांत आमी उडासोरी जाय आमचें झूज अंतराळा वयल्या आधिपत्या आनी राज्यत्व विरोध अंधकारी संवसाराच्या वय मोगाचें निरंतरी त्या इश्टांत मोगाचें आमकां वायट प्रभाव येवंक पुरो खोटो प्रभाव येवंक पुरो आनी थोडे फुडें कितें करता थोड्यांनी म्हाका सांगचें फादर म्हजो भूत बारी बरो फादर सामाशे त्या इश्टांचे काल गेले तांणी पाड केलें फादर हांवें म्हणजे पाड करूंक घाल्या टोमॅटो येतो म्हाका जेन्ना टोमॅटो न्ही हांव आनी तूं आमी कांय बटाटे न्ही आमी कांय तांती न्ही पाड जावंक मोगाचें नांव म्हाका आनी तुका हात पांय दिल्यात पांयांचेर उबे रावचे आमी आमची तकली वयर धरी जाय बरें शिकप बरें नडतें आमी घेसय मात न्ही आमी संवसाराचेर प्रभाव घालचे संवसारान आमचेर प्रभाव घालचो न्ही शिकाचे आमी पावला आनी सिलास खंय गेले फिलिपी गेले थंयसर लिडिया नांवाची ग्रेस्त मनीस आसली गणितान तिणें घरा आपयलें म्हणटा या आज तुका दुकरा मास कुंगडा मास करून दिता पानबळे करून दिता तें करून तांणी तें खावंक वचोना ते
ते गेल्यार दिंबेर पडून हात वयर कर मागणें कर तांणी सुवार्ता प्रकट करता ती लिडिया सगळी बदलली तिचे काळीच उक्ते जालें सुवार्ते थंय हे तिच्या आस्तिपदिका थंय आकर्शीत जावनात ती आमच्या आस्तिपदिका थंय सुवार्ते थंय बदली जाली पळया आनी उपरांत आमी जाणाव कशें तांणी एकल्या तरणाट्याची स्त्री थंय आसले देवसरा धांवडयले बोलमे सांगचे रावयले आनी उपरांत तेंच्या लोकांनी तिका तांकां साव पावला आनी सिलासा मारून जैलांत गेले आनी जैलांत गेले म्हणून तो जैलाच्या अधिकाऱ्याचेर रागार जावना कुबाळो ना पावले सिलास ताच्या बदला दिंबेर पडून हात वयर करून मागणे गेले पयल्यांत सगळ्या आंगार रुवा जाल्यात हा तांणी न्हीद येता आली या गाडी शिराप दियत ना झगडी रात दिंबेर पडून हात वयर मागणे करतना मगाचे नांव जैलांत असले सगळे जैलाचे ते बंदिवान ते जैलांत असले अपराधी सहित बदलले पळया सावल आनी सिलास त्या बंदींत असल्या त्या खोट्या मनशां सांगता आसून तांचे तावन प्रभावीत जावचे बदला हांचे तावन ते प्रभावीत जाले 16व्या अवसरांत आमी वचता 20 आनी 5 वळीत Acts of the Apostles chapter 16 verse 25 onwards ती सगळी रात मागणी करतात आनी मदान रात आसतना थंयसर भुंय कांपणी जाली आनी बंदेची दारां उक्तीं जालीं जनेलां उक्तीं जालीं हातांक बांदलेले सांकळी सयत तुटून पडल्यो आनी आमी जाणा उपरांत कितें जालें जैलाचो अधिकारी धांवन आयलो ताणें चिंतलां हे बंदींत आसले सगळे धांवन गेल्यात पूण सावल होडा ताणाक मारता तुज्या जिवाक आपाय करी नाका आमी हांगासर सुरक्षीत आसा आमी धांवन वचोना आनी तेदोना तो अजाप जालो तो येवन पांयां पडटा सावलाच्या सांपावलाच्या पांयां पडटा सिलासाच्या पांयां पडटा आतां आमी कितें करीचें बाच्या विजोडूंक सांपावलान सिलासान कितें केलें ताजेर रागार जावन तुवें कितें मारली म्हाका आमी कांयच अन्याय करूं ना मगाचे न्हू थोडे फावटी थोडे जाण आपुणूच निरापराधी म्हूण सांगून चड अन्याय करतात मगाचे न्हू तशें आमी पळयता आजकाल संवसारांत न्ही हांवूच निरापराधी तूं निरापराधी म्हणटा घाल येताय दुसऱ्यांक अपराधी करताय झुजू साडटा शिवाय उणें जायना मगाचे न्हू देवाच्या भुरग्यांनी निरापराधी म्हणून मगाचे न्हू आमी कोणाय मुखार रुजा करची गरज ना आमचो देव जावन आसा मगाचे आमचो निती करता दाच्या मुखार आमी निरापराधी जाल्यार पुरो दाने आमकां निरापराधी म्हळ्यार पुरो संवसार मगाचे न्हू आमचेर फैसल करूंक कसलोच अधिकार तांकां ना आनी आमी पळयता येयलोसो अधिकारी जाता आमी कितें करीचें सांपावलो आनी तो सिलास ताका म्हणटा समया जेजूचेर भावार दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें आनी जैलाचो अधिकारी बदललो तो सगळो गांव बदललो पावल आनी सिलास मगाच्यान सगळो गांव बदललो त्या गांवांत पावल आनी सिलासाचेर मगाच्यान कसलोच बदलाम या कसलीच बदलावण हाडूंक सकना म्हज्या तुज्या जिवितांत मगाच्यान आमची इश्ट जावन आमची इश्टीने जावन दी हेर आमचेर प्रभाव घालूंक सकना जो पवित्र पुस्तकान आमचेर प्रभाव घालचे समया जेजून आमचेर प्रभाव घालचे पवित्र आत्म्यान आमचेर प्रभाव घालीचे मरये मायेन आमचेर प्रभाव घालीचे सगळ्या सर्गींच्या दळबारान आमचेर प्रभाव घालचे देखून सांपावल मन धरसून आमकां थंयसर म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या अवसरांत 18व्या वळीर तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोवंक साधन चलया दीस आनी रात म्हणल्या बरी थिरासणेन मागा देवाच्या लोकां पासून सदांच प्रार्थया हांव उलयत आसतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडांत घालो म्हण सुवार्थेचो घुट भिरांत नासतना परगट करचें देणें देवान म्हाका लाभो म्हणून मागा तर मोगाचें न्हू हेंच आमी करया दोळे आमी धांपया देवान दिल्लो संदेश आमी स्विकार करया भोवमाकळा सर्गींचे बापा आमी तुका काळजांत तावन अर्ग आनी होगलाप दिता सांपावला मुखांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तूं आमचे लागीं उलयता एक निमाणें उतर एक प्रमुख उतर एक महत्वाचें उतर समया जेजू थंय एकवटान रावन आमी आपणायचे ह्या संवसारांत निरंतरी आमचेर खोटो प्रभाव घालतात आमची इश्ट आमची इश्टीण आमचे सांगाता जियेताली पूण बापा तांणी आमचेर प्रभाव घालूंक सकनचो बगार समया थंय एकवटान रावन तुज्या पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचून पवित्र आत्म्यात अभिषेक्त जावन पवित्र आत्म्यात आमी हेरांचेर बरो प्रभाव घालूंक आमकां फोव कर बापा देखून पवित्र आत्म्यात आमकां शुद्ध कर बापा जेजूच्या आमोलीक रगतान आमचे थंय असली वायट सवयो वायट चिंतना वायट बगना दोळ्यांनी वायट पळोवचें कानांनी वायट आयकोवचें जिबेन वायट उलोवचें ह्या हाता पांयांनी वायट करचें ह्या सर्वांतान अलग रावंक बापा आमकां तुजी कृपा दी समया जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसाच्या मरणाची कृपा आमकां फोव कर बापा आनी आमी हेरांक बादशावेची सुवार्ता परगट करी कर बापा आनी हेरांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय चडवण जोडूंक आमी कारण जायशीं कर बापा देखून आमी पवित्र आत्म्या थंय सदांच मागणें करीत निरंतर देवाक अर्गांनी होगलाप दिवन जिवंक फोव कर बापा दुस्मानाचें खोटें देवसराचें बुरूज आमच्या जिवितांत मोडूंक आमकां फोव कर बापा ह्या वखदां हे कार्यक्रम पळयतल्या बापा तुज्या भुरग्यांक थंय कसलीच बंदडी आसा देवसराची सैतानाची बापा ती तुटून पडोवन दी समया जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रगता थंय क्रुसाच्या मरणांत थंय पियेवण्याची सवय
व्याभिचाराची अनिष्कळपणाची फसडेपणाची सवय कसलेच वाईट संबंध अविश्वास म्हणून या सोरचे लुटचे मोस्तरचो दोगो दिवस हर एक देवसारीचे सकत बापा संपूर्ण तरान देसवाड जावन वसंदी समया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या पांयां तळाव भस्मान गोबर जावन वसंदी बापा तुझ्या भुरग्यांक सुटका दाबयत देवसाराक सैतानाक बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावी आमी हुकूम घालता भायर सरा देवाच्या भुरग्यांतावन पयस सरा देवाच्या भुरग्यांतावन समी जेजू क्रिस्त हर एक देवसारा सैतानाक फरमावन दी आणि पाताळाक लोटून घालून दी बापा तुझी सुटका सोडवून तुझ्या भुरग्यांक फोव कर हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या आयकोवच्या ह्या कार्यक्रमात वांडेल जावच्या समेस्त तांचेर आशीर्वाद घाल बापा बरी भलायकी दी शांती समाधान फोव कर बरें काम फोव कर तांच्या शेतापाटांनी बरें बेळें जावं दी बापा तांच्या वेपार वयपटांत बरो मुनाफो बरो लाभ जावं दी बापा सर्गोक्तगन तुझ्या भुरग्यांचे तांच्या गरजा प्रमाणे बापा आशीर्वाद घाल समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हे मागणें हांव करता आमेन. H30 पेज नंबर 88 दैवी गायना कोंकणी भक्ती गीता H30 पेज नंबर 88. दुस्मनाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगलाप आमी गायता दुस्मनाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगलाप आमी गायता हल्लेलुया 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 गरुडाक तरणाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर गरुडाक तरणाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर स्वामी जेजू मोजे थंय जियो नासतना अनवार मोजेर केदींच तें येवचें ना स्वामी जेजू मोजे थंय जियो नासतना अनवार मोजेर केदींच तें येवचें ना दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज तें अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगलाप आमी गायता दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज तें अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगलाप आमी गायता हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. परतून आमची तुमची भेट जाता पर्यंत सर्वेस्पर देव तुमकां सर आशिर्वादांनी नेटोवन दी आनी राखोवन दी आनी सांबाळून दी.